नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयभर पावसाचो उटंगार, लोकजीण विस्कळीत. 11 तारखेमेरेन राज्यांत पावसाचो येल्लो अलर्ट. उटंगाराच्या पावसाच्या फाटभुंयेर 1 ते 12 मेरेन सोमारा शाळांक सुटी. मुख्यमंत्र्यान केले जाहीर. सार्वजनीक सुटी आसची ना, मुख्यमंत्र्यान केले स्पश्ट. उटंगाराच्या पावसान राजधानी पणजेची दैना. राजधानी पणजेत कितलेशेच भागांनी साठवले उदक. हुंवाराची स्थिती. स्मार्ट सिटी कारभार उक्ताडार. राज्यभर रस्ते गेले उदकापोंदा. पालसणां कोसळ्ळी. घरावेली छपरां गेली हुपून. सकल भागांनी हुंवाराची स्थिती. देवळां उदकापोंदा. पावसाच्या उदकान हुंवाराची स्थिती. नानोडे दिवचले उदकान स्टंट आयलो आंगलट. थार जीप गेली व्हांवून. गाडयेंतल्यांक लोकांनी केले साल्वार. नावेली ग्रामसभेत राडो. वैयक्तीक आरोपा वयल्यान दोगां मदीं झगडी. रोमी लिपीक स्थान दिवचे म्हणून ग्रामसभेत थाराव. आता पळयात खबरो विस्तारांत. जून म्हयनो सुको घालयल्या उपरांत जुलै म्हयन्याच्या सुरवातीक पावसाक बरोच नेट धरलो. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण शेनवारा रातीच्यान उटंगाराचो पावस पडटा. राती सावन पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून कितलेशेच कडेन रस्ते उदकापोंदा गेल्यात. कांय कडेन रस्त्यांचेर दोंगराची पालसणां कोसळ्ळ्यात. नेटाच्या वाऱ्याक लागून झाडांय हुमटून पडल्यात. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून कोने प्रियोळा दोंगराचे पालसण रस्त्यार कोसळून येरादारी आडखून पडल्या. उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावल्यात. माती आनी झाडां कुशीक काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो करपाचें काम झुजा पावण्यात सुरू आसा. येरादारी दुसरे वाटेन घुंवण आयल्या. दुसरे वटेन पावसाक लागून मुळे पाड्डी वाठारांतलो रस्तो खचलो. रस्तो भितर गेल्ल्यान पुलिसांनी तो रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरला. उटंगाराचो पावस आनी नेटाच्या वाऱ्याक लागून काणकोण म्हालांतल्या खोला पंचायतीचे छप्परूय हुबून गेले.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। पावसाचो नेट वाडिल्ल्यान सोमारा शाळा तशेंच 12वीच्या विद्यार्थ्यांक सुटी आसतली। मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान सांगले ही फकत शाळांक सुटी आसा, सरकारी सुटी ना अशें तांणी स्पश्ट केलें। सगळ्या लोकांनी काळजी घेवपाची गरज आसा। आतां रिव्ह्यू घेतालो, पाली धबधब्याचे जवळपास 20 लोक ब्लॉक जावन उरल्या। आमची जवळपास 60 लोकांक आमी काडले। पुलीस आनी फायराची टीम ऑलरेडी आसा, भायर काडपाचे प्रयत्न सुरू आहा। त्या ती वॉटरफॉलाचेर किंवा बाकी कडेन वचपी लोकांनी काळजी घेवची, वॉटरफॉला कडेन वचचें न्ही। 24 वरांक रेड अलर्ट आसा, त्या ती फाल्यां शाळांक फर्स्ट टू 12 हांकां आमी सुटी डिक्लेअर करता। पयली ते 12वी पर्यंत ह्या सगळ्या भुरग्यां खातीर फाल्यां एका दिसाची आमी डिक्लेअर करता। गव्हर्मेंट हॉलिडे ना, गव्हर्मेंट ऑफिसीस स्कुलांक ते बी पयली ते 12वी ताच्या वयर ना म्हणून रातीसावन घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राजधानी पणजेतले रस्ते उदकापोंदा गेल्यात। गटारां तुंबिल्ल्यान उदकाक वचपाक वाट ना, ताका लागून रस्त्यावयल्यान उदकाचे पाट व्हांवतना दिश्टी पडटाले। वर्स पद्धती प्रमाण ह्या वर्सा राजधानी पणजेतले रस्ते उदकापोंदा गेल्यात। शेनवारा रातीसावन एकसारको पावस घालून घेता, ताका लागून पाटो, बस स्टँड, मळा, मिरामार आनी राजधानी पणजेतले अंतर्गत रस्ते उदकापोंदा गेल्यात। गटारां कोयरान तुंबिल्ल्यान उदकाक वचपाक वाट ना, ताका लागून रस्त्यार उदकाचे पाट व्हांवतना दिश्टी पडटले। पळयात। कितना 3 घंटा हो गया, सुबह से बारिश पड़ रहा है, लोग को जाने को त्रास हो रहा है, गाड़ी भी बंद पड़ रहा है, खड्डा बिड्डा है साइड में। और ये हर साल होता है? हर साल होता है। किसी को बोला था, कंप्लेंट किया था पानी बीच में साफ किया था इधर, ब्लॉक हो रहा है। अभी कोई आया देखने के लिए? कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। सुबह से गिरे म्यूनसिपालिटी के लोग तो नहीं आए? कोई नहीं आया। 3 घंटा हो गया। हाँ 3 घंटे बारिश करता रहा तो अभी भी और भी होगा। हाँ और आ रहा है। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आयतारा पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून पुराय दिवचले म्हालात हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। नानोड्या दिवचलच्या रस्त्याचेर उदक भरला ते पळोवन एकलो तरणाटो थार जीप घेवन स्टंट करतालो, मात हो स्टंट ताच्याच आंगलट आयलो। स्टंट करतना थार जीप व्हांवून गेली। सुदैवान जीप आंब्याच्या झाडाक आडकून उरिल्ल्यान थोड्याव्या लोकांनी गाडयेंतल्या लोकांक साल्वार केले। आमगीर राहिलेले घेऊन गेलो भिजता काबार आता उद्या गेलेली आणि गेली आणि गेली दा काय होईना गेला काय सायलेन्सर वयर राहतो त्याला मला झोत पळ ए पेडिया वावली 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 थार वावली वावली वेगळी नाही हो वावली वावली गेली 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 वावली मेलो ही वाकडी गेली मरे बेण येता मरे थार गेली वावली 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 ए थार वावली ती बय थार वावली चोड शाणी चोडा आणि चोडू ऐकते गेला गेला पुढे वावली मरे वावली मरे पुढे गेला हरताला पळ पळ वावली पहिला मेलो गुली 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 मेलो आवय गुली थार पाठी घेतली मेलो थारीची झाली बोट थंय वा वा गेलो 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 हे पोटान कलकलेलो या पोटान कलकलेला धाड सोड आणि पळ गेलो गेली
मायनिंग व्यवसाय सुरू करपाक पंचायतीन एनओसी दिल्ल्याच्या मुद्द्यावयल्यान अडवालपालची ग्रामसभा तापली। विरोध आसतनाय लोकांक काळखान दवरून पंचायतीन एनओसी दिल्या असो लोकांचो आरोप आशिल्लो, जाल्यार गांवच्या हिताचो विचार करून एनओसी दिल्या अशें सरपंचाचे म्हणणे आशिल्ले। सरपंच गजानन पालकर हांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले। ग्रामसभेक लोकांची संख्या कमी आशिल्ली, तरी लेगीत लोकांनी आपले प्रश्न नेटान मांडले। 2 फावटी ग्रामसभेत विरोध करूनय पंचायतीन मायनिंग सुरू करपाक एनओसी दिल्ले खातीर लोकांनी तिडक उक्तायली। आजची जी 7 जुलै 24 रोजी आमची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभा मिटींग आहे आमचे मायनिंगे विशयाचो मुख्य जो विषय फाटल्या 2 ग्रामसभेत मोठ्या व्हड संख्येन लोकांच्यो जमा जावन कंपनी म्हणजे ब्लॉक 5 अडवलपाल विलेज मोमेंटो मायनिंग रिसोर्सिसाची एनओसी नाकारलेली। ती एनओसी आमच्या पंचायत बॉडी मिटिंगेन आयज ते कळयतात की आमी फोर्टनायटली मिटिंगेन ही एनओसी तांकां इश्यू केल्ली आसा। आणि आयज आमकां खरें म्हटल्यार एक अजापाची गोष्ट हांगासर घडली की इतक्या गांवाचो विरोध आसतना सुद्दां ही आमची पंचायत बॉडी जी 5 पंचांची हें आसा बॉडी आसा ती तांकां लोकांचो इतको विरोध आसतना सुद्दां कंपनी मायनिंग कंपनी एनओसी इश्यू करता फोर्टनायटली मिटिंगेन आणि ते आयज ग्रामसभेक सांगता की आमी दिली म्हणून। आणि लोक आज शॉकाक जाल्ले आसा आणि सामके म्हणजे लोकांचे विचार असो जाल्लो की पंचायतीचेर आयज जो हे आसा तो विश्वास सामको उडलेलो आसा। आणि ह्या नंतर आमी लायन ऑफ एक्शन कितें घेवपाची हें आतां आमी हें करता, कारण आमी आतां हो विशय हो न्यायालयान व्हरपाचो आमी हें करता, तयारी करता। कारण ही तेंच्यांनी एनओसी फोर्टनायटली मिटिंगे जावन सुद्दां आमी नाकारलेली ती दिल्ली आसा, तेजेर आमचो एकदम विरोध आसा। बरे व्यवस्थित ग्रामसभा जाल्ली आसा। थोड्यांचे गांवाचे विशय आसले ते आमी बरे भशेन हँडल करून व्यवस्थित ग्रामसभा सोंपयल्ली आसा। पण मेजर विषय येयलो बी मेजर मातशें मायनिंगाचो विशय आसलो आमचो। म्हणजे कित्याक लागून ते एनओसी दिली म्हणून, पण ते आमी सगळ्या गांवाच्या हिताचे हे करून आमी ती एनओसी दिल्या ना दिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। पर्ये मतदारसंघातल्या म्हाऊस पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा बरीच रंगली। या ग्रामसभेत म्हाऊस वाठारांत आशिल्ल्या जायत्या समस्यांचेर पंचायत आणि गांवच्या लोकांमदीं बाचाबाची जाली। इबाडिल्ले रस्ते, धोकादायक झाडां, पावसांत तुंबिल्लीं गटारां तशेंच भटक्या जनावरांच्या समस्यांचेर चर्चा जाली। तशेंच कोपार्डे, म्हाऊस आनी दाबे ह्या वाठारांत आशिल्ल्या लायट आनी उदकाची समस्या विशीं लोकांनी ग्रामसभेत प्रश्न उपरासले। आता ह्याच्या पुढे कोण कोण कामाबद्दल फ्रॉड मारलो वयतले आणि माझ्याकडे मेन ह्या जंगल थंय वचून बसले म्हणजे वर्साच्या वर्सा हांवाच करतो उदक मेळटा त्या खातीर टँकर येवन कशें धरता हाडी फंक्शन आतां स्पेशल हाडटा कंप्लीट ह्यो टँकर येवन सगळें उदक मेळटलें न्हू। हेजे काम आसलें केबलाचें हांव ते म्हाजे इलेक्शन टमार हे दिल्ली फायल दिल्ली आहा तेन्ना सर तुमकां सांगलेलें हांव पळय सर आतां केबलाचें काम चालू आहा ते गटर फुटयले मागीर ते कोण पळयतलो म्हणजे तुमकां विचारून जालें सरान सांगलेलें तें आमी अशें पळयतलें म्हणून तेणी सरान सांगलें JCB हाडलेली हय JCBचे संदर्भात आसा JCB हाडलेली बाळू JCB गाडी डायरेक्शन दी मगे एका हांव ते कामासान येतना पळयलें बघलें हो JCB व्हरपाचें म्हणजे आमच्या पंचायत एरिया थंयच्यान तो घाली दिलो JCB रोबोट तो आसलो आनी तो डायरेक्शन दिलो म्हणून हांव ताबडतोब फोन केलो ताका ताबडतोब फोन केलो आनी बाबू म्हटलें हेबो हांगासर अशें जालां मरे तूं पळय म्हणून हांव ताका उलयलो आनी ताका सांगला तेणी आतां कितें करपाचें तेणी सांगलें म्हाका तुमी आतां सगळे लोक जाणा आनी तुमी पळयता कोण सरपंच येयला
ना हो रोड वयताना तिच्या मुळात खड्डे आहा तुम्ही मारून घेतले ते जेसीबी हाडून तुम्ही केले गाडी हो मेळना हांगा उदक ताकी कोण पळय तुम्ही ना म्हणून ना कोणच नाही इतकी मावशी ते कशें थंय हें जाता तें हां पाणी गाडी व्हरोंक मेळना तुम्ही व्हिडिओ घेवन खणटात आनी डायरेक्ट करता आपल्या हां कोण खणटा म्हणजे तो कळ्ळे मरे कितें तेच्या फुडल्यान गाडी काडूंक मेळना तें कोणी केलें मद्दी अशें मारलें कोणी चड तो हांगा कडेन न्हू ते रोकडे करूंक न्ही जन्यून प्रश्न आसा तो म्हटल्यार गोरवांचो धर्मेच्या गांवांत एकट्याची गोरवां ना पण तशी जर पळोवंक गेल्यार 70% गोरवां धर्मेच्या गांवांत गोरवां आसता ती इक्वल आहा दिपणाची गोरवां घरा सरळ सांगता सगळीं गोरवां ताबेकाराची आनी सालेदाराची गोरवां कळ्ळें न्ही आनी बैल पयलींच्या दिसांनी कितें जातालें म्हटल्यार बैल जे आहा पळय बैल ते स्वता बांदून म्हणटा ताका चेसताले हो प्रकार खबर करून तुमकां म्हणून ते कशें मातशें कमजोर उरतले आतां तो प्रकार ना आतां ते बैल जावंक ना बैलांची हत्ती जाल्या आतां आनी तांकां जर धांवडोवंक वयशीत न्हू जाल्यार तांकां मारूंक येता अक्षरशः पळय उड्डोवन तुमी धर्माच्या गांवांत येवन पळया एक बैल अशें बैल आहा मरे आनी तेंची झुलां पेट्टा झुलां पेट्टा प्रमाण हांव ना तो गाडयो बिडयो उडोवन घेवन चल्ले म्हाजे कडेन व्हिडियो आसलो ते रातचे हांवें काडलेलो लोकांनी ते खूब व्हिडियो वता तेच सांगता एरोफ्लोट कंपनीन दाबोळे विमानतळावयल्यान ऑपरेशन बंद करून मोपावयल्यान ऑपरेट करपाचो निर्णय घेतला. एरोफ्लोटाचो हो निर्णय म्हळ्यार दक्षिण गोंया खातीर धक्कोच आशिल्ल्याचें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव सांगता. एक विमान कंपनी दाबोळे वयल्यान वचत आशिल्ल्यान दक्षिण गोंयची अर्थवेवस्था काबार जावन दाबोळीक घोस्ट विमानतळ जातलो अशें युरीचें म्हणणें. In yet another blow to the people of South Goa. And it shows that BJP's revenge politics to the people of South Goa after the people of South Goa gave them a befitting reply to the parliamentary election. It is shocking to see yet another international airline shifting its base from Dabolim to Mopa. Aeroflot has announced of shifting its base from Dabolim to Mopa. I had at the start said that the feasibility of two airports within close proximity was not possible. International Civil Aviation Organization also had raised several queries with regards to feasibility of both the airports. We had demanded from the Chief Minister that a delegation with the MLAs, the stakeholders, Member of Parliament, all to be taken to the Prime Minister. And we were assured in the House, but it is shocking to see that the way this government is functioning, that the way Goa has been taken for granted, or rather I'd say the people of South Goa, this is not acceptable. There seems to be a lobby, another mafia political nexus between land sharks operating in Mopa, who are directly connected from Delhi, and this is a clear-cut indication with the way international airlines are shifting, with the way domestic airlines are shifting. It is a very clear-cut reality that Dabolim Airport will soon turn out to be a ghost airport. We immediately demand that the Chief Minister take a delegation and tell the people of Goa that what are the steps taken to make sure that there is, and Dabolim airport will not turn out to be a ghost airport. शेनवारा रातीच्यान पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून खुबश्यो पडझडीच्यो घडणुको घडल्यात. खुबशे कडेन हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. कोने प्रियोळा पालसण कोसळिल्ल्यान येरादारी आडकून उरिल्ली. वेळप कवळे हांगा घरांनी उदक भरले. कुट्टी नागझर वाठारांतल्या महादेवाचे देवस्थानात तशेंच सावयवेरेचे फामाद अनंताचे देवळात उदक भरला. पावसाचे प्रमाण वाडले जाल्यार हुंवार येवपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. काल सावन पडपी मुसळधार पावसान फोंडे तालुक्यात खुबश्यो पडझडीच्यो घटना घडल्या. खुबश्या सुवातींचेर हुंवारा सदृश्य परिस्थिती आसा. आज सकाळी आमकां पयली बातमी मेळ्ळी ती कोने प्रियोळ हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक व्हडली दरड कोसळिल्ल्यान थंयची वाहतूक ठप्प जाली. उपरांत ती वाहतूक फार्मागुडी ITI तशेंच अभियांत्रिकी महाविद्यालय आसा त्या मार्गान सकयल माड्डोळ मेरेन थंयच्यान गाडयो सोडपाक आयली. त्या उपरांत गजाल कानार पडली की कवळ्या वेळप कवळ्या हांगा 3 घरांनी पावसाचें उदक घुसून तांचें मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा. आनी असोच जर पावस पडत रावलो जाल्यार ती घरां कोसळपाची भिरांत थळाव्यांनी व्यक्त केल्या.
त्या उपरांत कवळ्या शांतादुर्गा देवळा कडेन तेजे मुखावेली जी पडींग शेत जमीन आशिल्ली तसोच जो नालो आशिल्लो तो सामको तुडुंब भरून व्हांवता. त्या नाल्याच्या कुशीक जी घरां आसात तांकांय धोको निर्माण जावपाची भिरांत थळाव्यांनी व्यक्त केल्या. मजगती दनपारच्या सुमाराक पाणीवाडा बोरी हांगा रस्त्यार उदक येवन थंय लागींची दुकानां जी आसा त्या 2-3 दुकानांनी उदक घुसिल्ल्यान त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसाण जाल्लें आसा. थंय जवळ जवळ 3 वरां येरादारी एके वटेन जे थंयचे थळावे पंच जे आसा माजी पंच कमलाकांत गावडे आनी बाकीच्या वाड्यावेल्या भुरग्यांक घेवन थंयची येरादारी मेकळी करून वाहतूक सुरळीत केल्ली आसा. त्या उपरांत नागजर कुट्टी हांगा महादेवाचें देवस्थान जें आसा तें अर्दें चडशें उदकान बुडलां. कुशीच्या नाल्याक सामकें हुंवाराचें स्वरूप आयिल्लें आसा. दुथडी भरून तो नालो व्हांवता. तशेंच सावयवेऱ्या अनंताचें देवस्थान जें आसा जें गोंयभर न्हू देशभर फामाद अनंत देवस्थान त्या देवस्थानान जवळ जवळ भायलो सभामंडप बुडला आनी गर्भकुडीन उदक पावल्लें आसा. 2 वर्सां आदी 2022 ह्याच देवळान जवळ जवळ म्हणजे एका मनशाच्या उंचाये मेरेन उदक भरलेलें हुंवार आयिल्लो आनी आज परत तशीच परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. असोच जर पावस पडत रावलो जाल्यार सावयवेरें तशेंच कवळे ह्या वाठारांतल्या कांय घरांक तशेंच देवस्थानांक लुकसाण जावपाची पुराय शक्यताय आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक. पावसाचो नेट आसतनाय पाळी घसघशाचेर वचप पर्यटकांच्या आंगलट आयलें. उटंगाराच्या पावसाक लागून पाळी घसघशाचेर गेल्ली सुमार 100 पर्यटक आडकून पडिल्ले. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून अचकीत घसघशाच्या उदकाची पातळी वाडली. ताका लागून पर्यटकांक पलतडी येवपाक जमलें ना. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावल्यात. पर्यटकांक सुरक्षीतपणान भायर काडपाचें काम चालू आसा. आयतारा नावेली वाठारांतली ग्रामसभेत वैयक्तीक भाशणाक लागून ग्रामस्थां मदीं बोवाळ जालो. तशेंच रोमी लिपीक स्थान दिवचें म्हूण ग्रामसभेत थाराव घेतलो अशें सरपंच लुसिया कार्वालो हांणी सांगलें. जाल्यार घाणयाऱ्या उदकाक लागून शेतां पिड्ड्यार जाता सारके हेर विशय चर्चेत आयले. Then water loggers here, then bus stops regarding bus stops, the issue, drainages, then garbage, and then what else is health. Chicken waste. Chicken waste over there, but yeah, chicken waste, yeah. Then other things. Rosary College. Rosary College, there's junction means, yeah. There's किती बिल्डिंग बांधता म्हणून बिल्डिंग बांधते, या बिल्डिंग बांधते म्हणून रे. तुमका किती येला? आमकां येल ना रे, पण शी हॅज ब्रॉट इट. या वेणी. ओके. अजून तुमका काय खबर ना? आमकां काय अजून येल ना. ओके. आणि रोमन कोकणी रोमन ओके, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. या रोमन हे. या कितके वी हॅव गिवन द रिझोल्यूशन नो. या आनी जायती सजेशनां घेतल्यात एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कितें आसता कोण एकलो प्रपोजल घालता तें डिस्कस करता तेन्ना कितें जाता ऑलरेडी तेच पॉयंट दुसरे प्रपोजल आसता सो टायम सेव करपाक तेन्ना आमी उठून सजेशन दिवंक वयता. सो आय वॉज जस्ट गिव सजेशन तांकां सांगतालो अशें अशें. सडनली देर इज वन फेलो ऑलवेज ग्रामसभेक येता आनी सदांच डिस्टर्ब करता सदांच. एंड डिस्ट्रप्शन जें जालें म्हणटा तें कितें जालें फ्रॉम द क्रावड फ्रॉम द सिटींग सायड तेणें नांव घेतलें म्हजें पिशेचो चेडो डिफेमिंग माय मदर एज अ मेंटली इल. एक्चुअली माय मदर इज मेंटली फिट एंड फायन. सो दीस शूड नॉट बी पर्सनल. इफ एनीथींग पर्सनल इज देर कोण जावं ग्रामसभेक कोणाक चोर म्हणटा पांचांक चोर 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 म्हणप. सो हांव एक रिक्वेस्ट करता अशें पर्सनल केन्नाच हें करचें न्हू. तुजें कितें आसा जाल्यार देर आर करेक्ट ऑथॉरिटी टू फायल युअर अपील. So then again to मारूंक येयलो. Then there was some other my family members also. They went there. Pol chair मारले शेवटून. आमी आतां कांय म्हणून ना. Only we have requested the sarpanch to bar this type of elements because every time they come and just disturb the Gram Sabha, they disturb the peace and harmony of the village. We want development of the village. The reality discussion was going on, and we spend our time and we come. So I request our villagers also, when you come, please avoid all this type of things. साबार वर्सां जाली ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट घडोवन हाडल्यार पूण तातूंत रोमी स्क्रिप्ट रेकॉनायज ना, ओन्ली देवनागरी आसा. आनी आमकां दिसता हो आमचेर रोमी उलयतल्यांचेर रोमी कोंकणी वापरतल्यांचेर एक भेदभाव ना. तर आमी चिंतलां की रोमी स्क्रिप्टाकूय एक इक्वल स्टेटस दिवचो म्हणून आनी ह्या खातीर आमी एक पंगड घडोवन हाडला ग्लोबल कोंकणी फोरम म्हणून आनी ताचो हांव वायस प्रेजिडेंट आसा. आनीक आमकां दिसता ते प्रमाणे जे मायनॉरिटी कमिशन दिल्ली आसा थंयसर आमी वचून आमचो प्रस्ताव मांडटले आनी आमचो जो डिमांड आहा
पयलीं आमी थंयसर रेजिस्ट्रेशन करतले आनी गोवा गव्हर्मेंटाकूय आमी एक एक रिक्वेस्ट करतले की जे मायनॉरिटी कमिशन बाकीच्या स्टेटींनी घडून हाडलेलें आहा तें आजून गोंया सरकारान गोवा मायनॉरिटी कमिशन घडूंक ना, सो तें पयलें घडून हाडचें आनी आमी तांचे फुडें हो प्रस्ताव मांडटले. मागीर आमी जे ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा तातूंत फावो तो एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट हाडून रोमी कोंकणीक इक्वल स्टेटस दिवपाक आमी वावरतले. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.